What actually mangroves is? Traditionally, Goa on the west coast is low-lying land. म्हणजे जंय खारट उदक लागता मातयेक. सो खारट उदक लागता पळय थंय मँग्रोव्साची स्पेशालिटी कितें, खारट पाणी आसा थंयच मँग्रोव्स जाता. सो अशें आमचें सायन्स आशिल्ली, आमच्या जमनीची अशी सायन्स आशिल्ली की जी धड आशिल्ली आमची खारट लागता पळय त्या उदकाची, ती सगळी धड आमची तर गोंया भितर ती धड आमच्या पुर्वजांनी बांद बांदून आडावन दवरलेली. त्या बांदाचे धडेक आमकां सगळे मँग्रोव्स आसा आमच्या गोंयांत. आतां त्या शिवाय ते मँग्रोव्स ती बांद मोडल्या कारणान खंय तरी भितर पसरल्या. कित्याक ते खारट भितर पसरला. Because of a failure. The failure seen is seen in the growth of the mangrove. So थोड्या जाग्यांनी जंय ते आसूंक फावना थंय ते आसा आजच्या दिसा. आतां हे दोन भशेचे मँग्रोव्स, लिगली, लॉजिकली, सायंटिफिकली आनी प्रोटेक्टिवली खंय आसपाक जाय पळय थंय ते आसपाक जाय, आनी खंय ते नाका आसूंक जाय. म्हणजे जंय आमची शेतां आसा, भाटां आसा, कल्टिवेबल जागो आसा, जंय खारट येवंक फावना थंय ते गरजे भायर आसा, चुकून आसा, एनक्रोचर म्हणून आसा, थंय ते आसूंक फावना. अशें ही मँग्रोव्साची सारांश.